15 दिसाच्या सेशनान लँडाच्या संदर्भात आमी वेगवेगळे अमेंडमेंटूय हाडले आनी वेगवेगळे भितरल्यान रिफॉर्मूय हाडले आनी ताकाच लागून हे सगळे मेळून ताका हांवें म्हजें घर हें ताका नांव दिलें. गेल्या 63 वर्सांक गोंय मुक्त जावन म्हणजे 1961 पासून 25 पर्यंत तूं जर पळयत जाल्यार आजुनूय बी म्हजो गोंयकार हो आपले म्हज्या घरा पासून वंचीत आसा. आनी म्हणून तूं जर पळयशीत म्हणजे हांवें म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत हाडलेल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो घराच्या रिलेटेडूच आसा. कारण हांवें पळयलां, हांव गांवांत रावपी, घराच्यो समस्या कितें आसा. 60 वर्सां जाल्या उपरांत जर आमी सामान्य गोंयकाराच्या घराचो विशय जर सुटावो करूंक शकना जाल्यार आमी कसलें राज्य चलयता. ज्या घराक हावज रिपेर सर्टिफिकेट दिवपाक जाय ताका 3 दिसांनी दिवची. 1961 पासून आतां पर्यंत आसा त्या घराक 3 दिसांनी हावज रिपेर सर्टिफिकेट मेळनासली. तुम्ही जर मुद्दामूनच पळयशात कोण तरी बाबडो घर रिपेर करपाक सुरवात करतालो, शेजारी किंवा ताजो भाऊच तेजेर कंप्लेन घालतालो, रोखडेंच तें अर्दवट मोडलेलें घर तशेंच उरतालें. म्हणजे ताका कायद्यान तें रिपेर करपाकूय रायट नासलो हें पयलें. आतां हितूर 99% गोंयकार रिपेर करतात. भायले येवन रावले तेणी तेंच्यांनी बरीं घरां बांदल्या आसतलीं, तांकां रिपेर करपाची गरज ना. हो पयलो विशय म्हजो. दुसरो विशय, पार्टिशन सर्टिफिकेट हांवें इश्यू कर म्हूण सांगली. 2 भाव एकाच घरांत रावताले म्हळ्यार वेगवेगळे 2 फॅमिलीज आसा. तांकां 2 इलेक्ट्रिसिटी मिटर घेवपाक जाय, वॉटर मिटर घेवपाक जाय, टॉयलेट घेवपाक जाय. हे जर सगळे फायदे घेतले आसत जाल्यार ताका 2 नंबर गरजेचे आसा. ते 2 नंबर कायद्यान पंचायत सेक्रेटरी दिनाशिल्लो. ओके, तें आमी सर्कुलर जो हाडलो हेजो 99% फायदो हो गोंयकाराक आहा म्हज्या. हितूर खंयचोच भायलो येवन हांगासर रावल्लो तुजें पार्टिशन करूंक वचोंक ना. ताजें स्वताचें घर, तो एकटोच रावता, तो कित्याक पार्टिशन करतलो. जेची 3 जनरेशनां जालीं ताका पार्टिशनाचो फायदो आसा म्हणून तेणी रिपेर केलें. तिसरो जो हांवें अमेंडमेंट हाडलो, रिफॉर्म्स केलो, तो रिफॉर्म केलो 1972च्या पयलींचें घर म्हाज्या प्लॅनार लागलां. घर आसतलें किंवा रस्त्याक तेकोन आसलेलें शॉप आसतलें, ताका आजुनूय बी खंयसरूच लिगलायज हो डॉक्युमेंटूच ना. ते सेटलमेंटान आसा काय ते ऑर्चर्डान आसा हें कोणाकूच खबर ना. तेजो जर प्लॅनार तें घर लागलां 72च्या पयलीं जाल्यार ताका डेप्युटी कलेक्टर ताका सर्टिफिकेट इश्यू करतलो, युअर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सेटलमेंट. ताका खंयसरूच तूं फॉरेस्टान वचपाचो गरज ना, तुका कांयच ना. तेणी 1000 रुपया भरपाचो आनी डायरेक्टली फाल्यां सकाळीं सनद सर्टिफिकेट घेवपाची आनी तीच सनद सर्टिफिकेट लावन तेणी आपल्या घराचो हावज टॅक्स रिसिप्ट लावपाची आनी सनद सर्टिफिकेट लावपाची आनी 1000 रुपया पंचायतीन भरपाचो आनी ताका ते युअर हावज इज लिगलायज्ड हावज म्हणून तो सर्टिफिकेट दितलो. जर प्लॅनाचेर आसा तुजें घर 1972च्या पयलींचें, तुज्या कडेन डॉक्युमेंट नासलो, ही घरां कोणाची? ही म्हज्या 100% गोंयकाराची घरां. हांव 99 न्हू, हांगा 100% म्हणटा. म्हाका विरोधकांनी दाखोवची. मागीर आतां ह्यो 3 ज्यो योजना जाल्यो ह्यो योजना 100% गोंयकारा खातीर आसलेल्यो. आतां येता हांव चवथ्या हेजेर एंड वीच इज एन अगेन गव्हर्मेंट लँडाचेर. गव्हर्मेंट लँडाचेर घरां कोणाची आसा? गव्हर्मेंट लँडाचेर घरां आसात, एक 2-3% कोणी तरी हें केल्ली, बट 99% परत ही घरां जी आहा ती गोंयकाराची आसा. सत्तरीन वचून पळय, बिचोलेन वचून पळय, तूं धारबांदोडा पंचायतीन चल, सावड्ड्या मतदारसंघांतल्या, तुका कळटलें, लक्षान येतलें. तेज्या फुडें सांग्यार चल, सांग्यार तर 80% लोक आसात की जे गव्हर्मेंटाच्या लँडांत आसात. तूं केप्यान चल, काणकोणान चल. ओके, हे जेन्ना वचून तूं पळयतलो तेन्ना तुज्या थंय लक्षान येतलें. कोस्टल बेल्टान एक वेळ नासत, सिटी एरियेन रावता ताका हेजो फरक पडना, बट गांवांत जे लोक रावता ह्यो एक तर आलवारा आसतलो, मोकासो आसतलो किंवा डायरेक्टली गव्हर्मेंटाची रिव्हेन्यू लँड आसतली. आमची तुम्ही म्हणटा सरकारी जमनीचेर जे लिगलायज जाता ताजोय मॅक्झिमम फायदो गोंयकारा जातलो. 100% जातलो. आनी हें कितें आमी नवीन करूंक ना. सरकारी जमनी वयलीं घरां अंडर द लँड रेव्हेन्यू कोड ऑफ द 1968 दॅट इज अ सेक्शन 37. इट इज ऑलरेडी एक्झिस्टींग देर. अंडर सेक्शन 37 जेका आपली लँड जर रेग्युलरायज करपाक जाय, ही वॉन्ट्स टू पे द पेनल्टी ऑफ द 5% मोर. आतां जो मनीस जर 1961च्यान आतां पर्यंत त्याच जमनीचेर रावता जाल्यार तो कशें हें रेग्युलरायज करतलो? तेणी 5% कित्याक फारीक करचें? त्या खातीर आमी म्हटलां की ताका ताज्या घर आनी घरा भोंवतिल्ली 400 स्क्वेअर मिटर जागा जर आमी दिता आसत आनी ती रेग्युलरायज करून दिता, ताका सनद सर्टिफिकेट दिता, जाल्यार खंयचो म्हाका सांग, कोण मोकाशान आसात, कोण आलवारा लँडान रावल्यात? हे गोंयकार न्ही.
ही घरां बांदलेली तुम्ही म्हणता की गोंयकारांची जमीन तांची नांवार जावची ना, घर तांच्या नांवार जातलें. जमिनूय तेंच्या नांवार जातली आनी घरूय तेंच्या नांवार जातलें आनी घरूय तेंचे रेग्युलरायज जातलें. हांवें 3 गजाली सांगल्या. पयली जमीन तेंच्या नांवार जातली, तांच्यांनी रेव्हेन्यू डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एप्लाय करून आपली जमीन जी आहा ही पळय सरकारी जमनी वेली. सरकारी जमनी वयली